मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सिलिंडराच्या उणावान लोकांक हुस्को. कुंकळे होम डिलिव्हरी करपी सिलिंडर स्टाफाचेर हल्लो. वाडल्यात सिलिंडर चोरी. लोकांमदीं तणाव. दाबोळेंतल्या एका बिल्डिंगेक उदक दूषित जावपाची भिरांत. एका सप्तकांत मेळ्ळे सुमार 65 डायरियाचे दुयेंती. वाडत चल्ला हुस्को. काकोडा कुडचडे वाठारांत बेकायदेशीर अदानी गॅस प्लांट. केपें उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिलो मोडपाचो आदेश. ऑर्डरीक लागून काम बंद. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दाबोळेंतल्या एका बिल्डिंगेक उदक दूषित जावपाची भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. जंय एका सप्तकांत सुमार 65 डायरियाचे दुयेंती मेळ्ळे. भलायकी अधिकाऱ्यांनी जायते उदकाचे नमुने एकठांय करून व्हेल्यात. थळाव्यांक उदक तापोवन वापर करपाचो सल्लो दिला. आनीक दुयेंती सोदून काडपा खातीर सर्वेक्षण सुरू आसा. उदका पुरवण वेवस्थेतच दूषितताय आशिल्ल्याचो दुबाव अधिकाऱ्यांक आसा. संबंधीत रहिवासी वास्को पुलीस स्टेशनात गेले आनी डीवायएसपीक मेळ्ळे. जंय ह्या बसकेत बिल्डरान अधिकारी आनी थंयच्या रहिवाशांक हो प्रस्न सोडोवपाक आनी सुरक्षीत उदका पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारतले अशें आश्वासन दिलें. संडासाने उलटी झालं, 4 दीस झाले ॲडमिट असलेले चिखले. आता गोळ येऊन लागला म्हाका. अशें कितें जालां सर? पिवपाच्या उदकाक कितें वास मारपाक लागलो? वास येता, पिवपाच्या उदकान वास मारता. संडासाचे वास येता? हय, संडासाचे वास येता. ओके. त्याच्या खातीर आपण बरें ना जालें. 5-6 दिवस जाले हांव बरें ना. पाणी सारकें ना म्हणून आमकां कांय खबर नासलेली. आमी आपली पिताली आनी बरें ना जालें सडनली हांव. आतां मागीर आमकां कोणें सांगलें बरोबर ना म्हणून मेसेज येयली. मागीर आमी आतां उदक भायलें हाडून बिस्लरीचें पिता. आमकां गव्हर्मेंट वय कोण कांय दिना हांगासर पाणी हाडून. आमी आतां इबय बरी ना जावन पडल्या घरांत. कितें उदकाक चड वास मारता? हय, वास मारतालो. आमकां तितलें किचनान खबर ना. वास मारता? हय. बाथरूम आनी न्हांवता? भायर हांगासर आमकां बाल्कनीत रावपाक जायना. घाण मारता हांगा. कोण येयल्लो म्हणटा कसलो वास येता काय म्हणून. हांगा सगळें घाण पाणी येता आनी आमकां वासान रावंक जायना पयर. काही लोकांची तब्येत ठीक नाहीये. वॉमिटिंग, लूज मोशन्स वगैरे होत आहे. आणि बऱ्याच लोकांना असं झालेलं होतं आणि ते आम्हाला हळूहळू सगळ्यांचं एकत्र कळलं. मग एकदाच सगळ्यांना कसं काय असं झालेलं आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे तेव्हाच सगळ्यांना झालंय. सगळे इंडिव्हिज्युअली समजत होते की आम्ही बाहेर फिरलो, उन्हात गेलो, काहीतरी झालं, बाहेरचं काही खाण्यापिण्यात आलं असं काहीतरी. पण ॲक्च्युअलमध्ये एका वेळेस सगळ्यांना सगळं एकत्र नाही होऊ शकत. तर त्याचा मेन रिझन आहे की वॉटर कंटॅमिनेशन झालेलं आहे आणि त्यामुळे एवढे सगळं आउटब्रेक झालंय. बरेच लोक आजारी आहेत आणि त्यांना ग्लुकोज वगैरे द्यावं लागत आहे. आणि हे सगळं म्हणजे एकत्र होणं पॉसिबल नव्हतं. त्याला एक मेन रिझन आहे की वॉटर कंटॅमिनेशन झालेलं आहे इकडे. आणि मग त्यावरती ॲक्शन घेतली पाहिजे. त्यासाठी हेल्थ डिपार्टमेंटचे लोक येऊन चेक करून गेलेले आहेत आणि त्याचं चालू आहे, इन प्रोसेस आहे सगळं. पळय, ड्रिंकींग वॉटर आसा पळय ते सगळ्यांचे रायट आमचो. तो रायटूच आमचे कडल्यान काढून घेतलेल्या सारको जाला आनी आमकां ड्रिंकींग वॉटर सारकें मेळना. प्लस हांगा आमची भुरगीं पार्कान बीन खेळटात आनी थंय अनट्रिटेड सिवेज वॉटर तश्शें आसता आनी ते सारकी घाण वास येता तेका सारकी पॅडली आनी ते तशेंच चालूच आसता. आनी तशीच आमची भुरगीं बीन खेळटा थंय आनी मॉस्किटो ब्रिडींग जाला थंय भुरग्यांक कितली जळारां बीन चावता आनी भुरगीं सीक पडटा. इवन 4 म्हयन्याचे भुरगे सुद्दां हांगा सीक पडलेले आसा. कित्याक तर वॉटर कंटॅमिनेशनाक लागून. कित्याक 4 वर्साचे भुरगे काय हानी 4 म्हयन्याचे भुरगे काय हानी कितें खावं शकना. फक्त ब्रेस्ट फिडिंग म्हणल्यार ब्रेस्ट फिडिंगांच्यान ताका मेळ्ळा तें म्हणल्यार त्या आवयक प्रॉब्लेम जाला आनी आवयच्या थ्रू ताका गेला तो. बट हांव आनी म्हाजो चलो बी 8 दीस जाले आमी बरी ना. आतां हांवें ताका म्हाज्या मम्मीगेर शिफ्ट केला. सो इट्स अ रिक्वेस्ट की कितें तरी सोल्युशन ऑन अर्जंट बेजीस काडप अँड इट हॅज टू बी रिझॉल्व एट वन्स. तुमकां दिसता की उदकाक लागून जाला? येस, हय, वॉटर कंटॅमिनेशन 100% आसा. हय, माझे कितें जस्ट सिंपल माझ्या फॅमिलीक प्रॉब्लेम जाला ते जस्ट हांव सांगता. म्हाजो एक 1.5 वर्साचो बाबू आनी 3.5 वर्साचे बाय, तांकां सडनली 13 तारखेक एकटे बायक वॉमिटींग करपाक लागले. वॉमिटींग म्हटल्यार कशें वॉमिटींग, तो फेस काडपाक लागले तोंडांतल्यान. त्याच्या पोटान काय रावत नाच जालें. ओके, फर्स्ट दिसा ताका डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडलें. सेकंड डे बाबू 1.5 वर्साचो बाबू, ताका तो उदक पिला, पेज पिला, रोखडी मोशन करतालो. मोशन अशें की उदका भशेन मोशन, कांयच कळना. आतां 3 दीस जाला हांव तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडटा. एक्चुअल रिजन काय कळना. तेच हांव सांगू शकता की कित्याक लागून जाता ते जस्ट फायंड आउट जावपा जाय. ग्रुप में ये मैसेजेस आने लगे और फिर मुझे
एकदम रियलाइज़ हुआ कि ये 7 महीने का बच्चा जिसको लेके गए हैं वो शायद उसके लिए कुछ सीरियस इशू था, और बाद में ये कंफर्मेशन मुझे मिला कि वो अभी मणिपाल हॉस्पिटल में है और एक सीरियस कंडीशन में है। तो इसके ऊपर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे साथ जो भी लोग इस पर काम कर रहे हैं उनको थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इट इज़ नॉट एन इशू, इसमें कोई और प्रॉब्लम। पहला ये है कि मेरे हेल्थ का क्या होगा, आज वो बच्चा हॉस्पिटल में है, कल किसी और का बच्चा होगा, कल मैं भी हूँ। I feel that this like this issue during their 10th exam should not happen because their career is at stake because of this. So I urge all the government official to look after this issue. As on yesterday, around 65 cases are proved. Now what more we need to prove, I don't know. जस्ट एक हेल्प घेवपाक पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा आनी आमी आतां मेळ्ळ्या प्रमाणे आनी जस्ट आमकां अश्योरन्स दिल्ल्या प्रमाणे थ्रू द सोर्सीस बिल्डरान सराक सांगलां की तो आमकां आतां वॉटर सगळें क्लीन बीन करून दितलो म्हणून। ये जो चीज़ें हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जिम्मेदार आदमी इसका हल निकाले, इसी में सबकी भलाई है। जितली पळय आयज दाबोलेन बिल्डींग आहाय, चिखलेन बिल्डींग आहाय, तेंचे हुंयचे पूण एसटीपी प्लांट चलनाय अशें तेंचे रेजिडेंट्स उलयता, जाल्यार हेजे आन्सर कोण दितलो? हू इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दीस, for putting the life of these residents in danger? This water is already contaminated and polluted. We want agencies to come and find the source of the contamination, which point the contamination is happening, and so that it can prevent kids. We have maximum, this time the maximum number of affected are the kids below 4 years, below 5 years, and even the board exams are going on and the kids are falling sick. So it's a mass, we can say it's affected everyone in house to house. So we want a clean drinking water, and government should assure us that we are going to consume some clean drinking water from the end. The only solution of this is finding the cause of contamination of this water. आमचे कितें आमी सगळे आतां सगळे आमी कामां करून हिंगा फ्लॅटां घेतात, thinking that the government has given a certain rules and regulation for operating and maintaining STP plants of various builders projects like, पूण ते फेल जालेले आसा। आयज आमकां दिसता टोटल फेलियर, आनी हेजेर मातसो हांव मागता कोणाकूय, आमचे पॉल्युशन बोर्डाक कोण आहा पळय ते मातशें हेजेर एक नजर दवरपी। काल आमी PHC हेल्थ सेंटर कोर्तालीमाक एक लेटर केल्लें की येवन मातशें हिंगा इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून। आतां तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्शन करून आयज हे नोटीस धाडला आमच्या बिल्डराक, आमकां एक कॉपी दिला, आनी हे नोटिसार बरयलेलें आसा की तुवें हें कॉन्टेमिनेशन जालां तें बेगीच्या बेगी सारकें कर, नाल्यार 7 दिसां भितर आमचें खंय तें इलेक्ट्रिसिटी बंद करता। इलेक्ट्रिसिटी बंद करपाचें तेणी ऑर्डर दिला आनी उदकूय बंद करपाचें म्हणून आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें? आमचे ऑलरेडी 328 फ्लॅट्स आसा टू बी प्रिसायज हियर, आनी जवळ जवळ 1000 लोक मायज रावता, तुटले 300 लोक सुमार एफेक्टेड आसा। जाणटे लोक सिनियर सिटीजन हॉस्पिटलायज आसा, कोणाची इम्युनिटी कमी आहा, भुरगीं एफेक्टेड आहा, डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडटा, कितें जाता म्हणून कोणाक कळना। आतां ग्रुपान घायले म्हणटकीर सगळे लोकांक कळ्ळें की हें कॉमन इशू, उदकाचो इशू म्हणून। उदकाचो इशू म्हणून आमी PHCक धाडलेले, PHC सांगता बिल्डराक नोटीस धाडला, आनी बिल्डर नोटीस करना जाल्यार खंय आमची इलेक्ट्रिसिटी इशू केला नोटीस, इलेक्ट्रिसिटी काडपाची म्हणून। आतां खंय वचपाचें आमी? रस्त्यार येवपाचें, कितें करपाचें? आतां कोणाक सांगपाचें आमी? He has not even cleaned the bore well which is underground. He has just cleaned the overhead tank which is just above the towers, which is with the water is coming. So the main source is not treated. That is the whole policy, and that is why we are getting contaminated. And also the people are getting more and more contamination. Yesterday there were around 15 cases. Now it has been increasing. Slowly people are increasing, and right now till now we don't know how many cases have been coming up, but slowly people are reporting. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव, संका नागवेकर। भू राजनीतिक तणाव वाढत आशिल्ल्यान राज्याक बरोच परिणाम जाला। पुरवण साखळीत आडमेळी आनी वाडट्या मागणेक लागून हालींच जाल्ल्या सिलिंडराचो उणाव लोकांच्या जिणेक हुस्को निर्माण करीत आसा। एके वटेन कुंकळे होम डिलिव्हरी करपी सिलिंडर स्टाफाचेर जाल्लो हल्लो, जाल्यार दुसरे वटेन सिलिंडर चोरी प्रकरण उक्ताडार आयला। चोरांक आतां भांगरा नाकात, लोकांनी आपले सिलिंडर सांबाळून दवरप म्हणपाची पाळी आयल्या। चोरां आतां भांगार आनी पयशे नाकाय, चोरां आतां सिलिंडर जाय। तो आतां चोरी करता जाय तूं सिलिंडर लिपोवन दवराय, भांगार ओपन दवरल्या पासून कोण चोरपा ना दिसता म्हाका। ताका लागून आतां जे हांवें आयकलां दोनोडे आनी एक कडेन 2 कडेन सिलिंडर मिसींग जाले, चोरी अशी म्हूण जाली, की आतां कुंकळ पुलीस स्टेशनाचेर कितें कंप्लेन आहा,
आता जरी तर ही परिस्थिती येईल जाय तू ऑलरेडी आयकलां बॉम्बे रेस्टॉरंट आणि हॉटेल 50% ऑलरेडी बंद आसा. गोंयांत तर ती बंद जावपाक दोडे पावले. पूण तितून मदीं एक गुड न्यूज म्हणटा तो आता स्टेट ऑफ हॉर्मुझ आता इराणान हुई इंडियन शिप्स अलाउड केले वचपाक. सो आय होप सिच्युएशन विल बी बेटर. नाजाल्यार सगळ्यांनी सिलिंडराक आणि पांय एक सांकडी कारून दवरची पडटली. इराण आणि इस्रायलाचे जे घेर जाले कडेन आसा ह्या घेराक सद्याक परिणाम जो आसा हो सद्याक आमच्या इंडियेचेर न्हय तर बाकी सगळे देशांचे सुद्धा पडले कडेन आसा. आनी चड करून आमकां त्रास जातात ते गॅसाचे. आनीक सद्याक ह्या गॅसा खातीर आतां घेर पेटपा लागल्यात. ही इंडियेक न्हय हे गोंयांत सुद्दां घेर पेटपा लागले कडेन आसा. आनी तुमी जाणा की लास्ट टायम तुमी पळयले कडेन आसा की कितलेशे UP सुद्दां लोकांनी गुदांवाचे गुदांव फोडून व्हेले गॅस सिलिंडराचे. आनी अशें करून गोंयाक आतां सेम जावपाक लागले कडेन आसा. जे HP गॅसाची जी गाडी आसा ही कुंकळच्यान सद्याक खंय जर सप्लाय करपाक जेन्ना गांवांनी वता थंय तांकां आतां सद्याक मार पडपा लागले कडेन आसा. हाचो असो इन्सिडेंट जो आसा हो काल राती जालो. आनीक जो HP गॅसाची गाडी जेन्ना आपल्या कस्टमराक गॅस घेवन गेल्ली दिवपाक त्या टायमार काही भुरग्यांनी तांकां एटॅक केलो. तांकां सरी घेवन मारपा येयले. तेणी मागीर रोखडेच आपल्या ओनराक सांगलें आनी ओनरान ह्या कुंकळे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केले कडेन आसा. आनीक ओनर म्हणटा की जो पर्यंत हांकां अरेस्ट जावपाना तो पर्यंत आपूण गाडी काडपाना आपूण गॅसय दिवपाना म्हणत. आनीक दुसरी गजाल म्हणल्यार आनी एक सांगता की सद्याक आनी एक प्रकरण उजवाडा आयले कडेन आसा. तें म्हणलें जाल्यार एक घरांत चोरी जाली आनी ह्या घरांतले 5 ते 6 भरले सिलिंडर चोरून गेले कडेन आसात. भांडाय चोरून गेले कडेन आसा. म्हणटकीर एक असली इन्सिडेंट हे जावपा लागले कडेन आसा. आनी आमी मागतात की पेट्रोलिंग जे आसा ही वाडोवपाक जाय. आमी म्हणटा की भिवपाची गरज ना म्हणून पूण आतां गॅसा खातीर भिवपाची गरज आसा. हे एक फावट आतां परते उगडाड आयले कडेन आसा. आनी आमी मागता पुलिसे कडेन असली जे कृत्य करतात असली जे झगडी करतात हेंचेर कुंकळे पुलिसांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनीक शांतता दवरची म्हणून मागता. ना जाल्यार हे आवट ऑफ वे गेले जायत प्रत्येक कडेन जे लोक अशे करून मारपा लागले जाल्यार गॅस मेळपा आसता सुद्दां मेळपाना. म्हणूनच पुलिसेन हेचेर बेगीच्या बेगीन एक्शन घेवची म्हणून मागतात. लास्ट 40 years आमगेली गॅस एजन्सी आसा. आतां पळय स्टार्ट जाला न्ही कितें क्रायसीस जाल्या ते गेले 8 days आमी शॉपार डिलिव्हरी करना. हाचे पयलींय करना टोटली होम डिलिव्हरी. आनी आमगेली होम डिलिव्हरी चालू आशिल्ली बरे भशेन. आयज केगडीकोटा म्हणटा एरिया आसा कुंकळे थंय म्हगेले गाडयेचे 2 फावट अटॅक जाला. फर्स्ट टायम पुलीस आयल्या आनी आतां म्हगेल्या ड्रायव्हराक आनी लोडराक तांणी मारला. म्हगेल्या स्टाफ तांणी म्हाका धमकी दिल्या की आयच्या आज रिजायन जाता म्हणून आमी. म्हजे कडेन स्टाफ ना. सो हांव ऑथॉरिटी कडेन डिमांड मागता. हांव CMा कडेन डिमांड मागता आनी तांकां दोगांयकय अरेस्ट करपा जाय म्हणून स्ट्रिक्ट एक्शन जाय म्हण. म्हाका तांणी कितें करपाचें तें तांणी पळोवपाचें. आनी जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत हांव डिलिव्हरी स्टार्ट करपाक शकना आनी ही गाडी हांगा हालोवपाक हांव शकना. म्हाका जस्टीस दिवचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काकोडा कुडचडे वाठारांत आशिल्ले बेकायदेशीर अदानी गॅस प्लांट मोडपाचो आदेश केपें उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिला. ह्या ऑर्डरीक लागून काम बंद उडयलां. हाचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. आज आमी आसात ते काकोडे आसात आनीक आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा काकोड्या जो CNGचो जो प्लांट आसा हो हांगा इन्स्टॉल केले कडेन आसा. आनीक ह्या प्लांटाक सद्याक एक गिराण लागले कडेन आसा. तें म्हणलें जाल्यार हो प्लांट जो आसा हो इलिगल आसा. ह्या प्लांटा फुडें कसलें परमिशन जे CNG जे पेट्रोलिंग कंपनी आसा हेणी कसलेंय परमिशन घेतलें ना. आनी हेचे खातीर जी कुडचडे काकोरा जी म्युन्सिपालिटी आसा हेणें हेचेर ऑब्जेक्शन हाडले कडेन आसा आनी हेणें सील केले कडेन आसा. आनीक जो केपेंचो डेप्टी कलेक्टर आसा हेणें आज तो डेमोलिशन करपाची ऑर्डरी काडले कडेन आसा. आनीक ह्या ऑर्डरीचेर आज हें जें काम आसा हें बंद आसा. आनीक हे जे प्लांट हांगा बसयल्ले कडेन आसा हो प्लांट आनी हांगचो उबारून व्हरचो पडटलो. असली जे इलिगल जे कोण करता न्हय हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हेंकां वोगी रावपाक जायना. कित्याक पेट्रोलियम कंपनी जी आसा
ही खंयची शेतां सुद्दां पेट्रोल पंप घालपा लागले कडेन आसा. आज तुमी हांगा पळयात हो जागो जो आसा हो देवालया म्हणून हें केलां. देवालयान तांकां कितें दिलां तें कोणाक कांय खबर ना, पूण हेजे कडेन खंयचें परमिशन म्हण तें ना आनी हेजे खातीर आज हे डेमोलिशन ऑर्डर काडले कडेन आसा आनी हांकां 7 दिसां भितर हो खाली कर, ना जाल्यार आमी सगळे मोडून उडयतले. आतां पळोवया ह्या ऑर्डरीचेर कितपत हें जाता तें पळोवचें पडलें. आनी तितूंत भितर एक जो कुडचडेचो जो MLA आसा निलेश कापराल हेणें हो इशू एसेंब्ली काडलो आनी एसेंब्ली काडटरीक आज हेंचेर एक्शन जाले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी सळगांवकर. दिवचल पालिकेच्या बसकेत आयज सगळे 14 नगरसेवक हजर आशिल्ले. कोयर आणि रेंटेड रूम्स हे मुखेल प्रश्न आशिल्ले. भाड्याच्या कुडीत रावपी भाडेकरूच्या कोयराची फी नगरसेवकांनी घरमालका कडल्यान घेवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच दिवचल कोयर मुक्त करपा खातीर कोयर कसो उणो करचो हाचेर चर्चा जाली. जी आमची इलिगल घरां आमी आसा, कोणी एक्सटेंशन केल्या, वाडयल्या, भाडेकरू आसा, तेच्या खातीर आमी टॅक्स घेवपाचो म्हणून ती आमी सगळे फायनल जाल्ले आसा. सगळ्यांचे आमी मेजरमेंट बी केल्ले आसा. कोलब्रो कंपनीक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले, तेच्या खातीर आमी अशें केलां की आतां स्टार्ट करपा खातीर आमी ते कंडिशन घालून हें केलां की आयज रेजोल्युशन घेतला की तेंचे कितें आसा ती कशें घरांक टॅक्स दिवपाचो. रेग्युलरायज करता. रेग्युलरायज म्हणजे हे इलिगलूच ती आसतली, पूण जे कोणी वयर घर बांदलां, घराक पडव्यो काडल्या तेजो टॅक्स आमकां दिवपाचो. तशेंच कोणी भाडे रूम म्हणजे भाड्याक करपा खातीर रूम काडल्या, 4-5 रूम काडल्या, त्या रुमाची लांबी रुंदी जी कितें आसा ती मेजरमेंट काडून आमकां तो म्युन्सिपालिटीक आमकां टॅक्स भरपाचो. अशें म्हणून कचऱ्याचे कितें कचरो रस्त्यार उडयतात. हय आमी म्हणजे आतां कितें आसा, कचरो रस्त्याचेर उडयता म्हणजे दिवचलेन त्या मानान सबंद गोंयान दिवचलेन कचरो कमी उडयता रस्त्यार, पूण हे जे भाडेकरू बी आसा ते थोडेशे कचऱ्यार उडयता. म्हणून हे जेन्ना सगळे तेंचे पयशे कलेक्शन जातले भाडेकरूचे बी, तेन्ना आपोआपच ते सगळे कचरो म्युन्सिपालिटीक दितले. आमचे कडेन आतां सध्या 2च ब्लॅक स्पॉट आसा, पयलीं खूब आसले, ते सगळे आमचे झिरो जाल्ले आहा. फक्त 1 ते 2च ब्लॅक स्पॉट हे आसा, सांतोरकर देवळा कडेन एक आनी मुस्लीम मॉडेल एक. बाकीचे कडेन कचरोचे कंप्लीट आमचे दिवचलेन झिरो जाल्लो आसा. आयज ह्या कावन्सिलाची आमची लास्ट टेनराचो लास्ट मिटींग आसली हेची, आनी हितून एक विशय आसलो तो गार्बेजीचो आसलो. आमचो गार्बेजीचो विशय म्हणजे बिचोले नगरपालिका जी आसा पळय ती गार्बेजच्या विशयाचेर सामकी सेन्सिटीव आसली, जेणे करून आमचे जे लेबर्स जे आसा पळय ते कंटिन्युअसली म्हणटा ती 8 दीस 7 दीस म्हणटा ते गार्बेज काडपाचें काम करता तेजेर. पूण एक अशें दिसून येयलें की जितलें जरी काम केलें, कितलें क्लिननेस करपाचें हें दवरलें सुद्दां, जाल्यार आमचे भारताचे माननीय पंतप्रधान हेंच्यांनी एक नारो दिल्लो आसा हेचेर की स्वच्छ भारत आसूंक जाय म्हणून तेजेर. आनी ह्या हितूनसून अशें प्रत्येक नागरिकाची कर्तव्य आसा की आपली एरिया जी आहा पळय ती स्वच्छ आसपाक जाय आनी आपूण त्याच पद्दतीन तेजेर अलर्ट आसपाक जाय. पूण अशें कितें जाता की जे भायले मायग्रंट जे लोक असतात पळय थोडे जे जेणे करून गिराडाक रावल्ले आसता हेचेर ते लोक कितें करतात, सांजचे एक सामान हाडलें कितें हाडलें जाल्यार ते प्लास्टिकाचे दुसरे दिसा कितें करप, सकाळीं वयता आसतना व्हरप आनी रोड सायडीक उडोवप तेजेर. आनी तो म्हणटा तो आमकां खूब म्हणटा तो बिचोलेन म्हणटा तो त्रास जाता हेचो. ताका लागून आमी प्रत्येक फावटी अहोरात्र प्रयत्न करता, अवेरनेस करता हांगासर हेचेर की लोकांनी कचरो हो रस्त्याचेर कुशीक उडोवचो न्ही, जावं ब्लॅक स्पॉट तयार करचे न्ही. आनी तितून आमकां खूब म्हणटा तें यशूय येयल्लें आसा हेचेर. कित्याक आतां जितलें जें काम करता पळय तितलें तुका आनीक हें वाडत जबाबदारी वाडत रावता हेचेर. तशें जितलो कचरो काडप पळय तितले आनी कचरो हाडून लोक उडयत रावता म्हणटा. म्हणून हांव सगळ्यांक बिचोलकारांक आमच्या विनंती करता की तेंच्यांनी मना पासून ठरोवपाक जाय जे आमचे बिचोले म्युन्सिपालिटीचे जे लेबर्स येता पळय, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाक येता पळय, जो आपलो कितें कचरो जाता पळय जावं सरावंडींग एरियाक जे कोण क्रिएट करता पळय कचरो तो ते कुंडलीन घालून तेंचे कडेन दिवप, जेणे करून तो व्यवस्थीत प्रमाणे तो म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर पावता आनी तेजो विल्हेवाट व्यवस्थीत लागता हेचेर. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
14वी फोंडा आणि धारबांदोडा तालुका पातळीचेर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटामदी क्रिकेट टुर्नामेंट जावपाचो आसा. कुर्टी फोंडा रवी नायक कॉम्प्लेक्सात ही सर्त 21 मार्चाक जातली, जाल्यार फायनल 22 मार्चाक जातली. हे संबंधी अंत्रुज पत्रकार संघान परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. अंत्रुज पत्रकार संघातर्फे तर अंत्रुज पत्रकार आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन यांच्या वतीन दर वर्सा आम्ही फोंडा आणि धारबांदोडा तालुक्यातील गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आसा तांचे खातीर क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतात आणि हो आमचो 14वो टुर्नामेंट. गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मदीं किंवा सगळ्या आणि गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आणि पत्रकारां मदीं एक समन्वय जावचो, कोऑर्डिनेशन जावचें, ह्या खातीर हो आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतात. ह्या टुर्नामेंटाचे टेक्निकल जे पार्ट आसा ते आमचे निलेश नायक सांगता. केन्ना प्रोग्राम केन्ना? टुर्नामेंट 21 आणि 22 शेनवार आनी आयतार फोंडा रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर जावपाचो आसा. सहकार्यान 14वी फोंडा धारबांदोडा टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतात आणि सेगीत 14 वर्सां जावपाचें कारण म्हणजे की ह्या फोंडा आणि धारबांदोडाचे जे सरकारी निम सरकारी जे ऑफिसर्स आसा, जे स्टाफ आसा, हांच्या खातीर एक समन्वय आणि तांकां एकीकडे जाग्यार हाडून टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून स्पेशली आमी त्या स्पोर्ट्साची पळयता जाल्यार हेल्थ हे मेन इश्यू आसता. सदांच ऑफिसान बसून कंटाळलेले आसता आणि मुखेल अंत्रुज पत्रकार संघची ही जे इनिशिएटीव आसा ही तांकां खरी फायदेशीर आसा. आणि इनिशियली ह्या स्पर्धेक अशे 10-12 टीम पार्टिसिपेट जाताल्यो, बट जो सक्सेस पळयला आणि ज्यांचे पार्टिसिपेशन पळयत जाल्यार आयज आमचे कडेन 23 टिमी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता. टेक्निकल सांबाळचे म्हटल्यार आमचे जे एम्पायर्स आणि टेक्निकल टीम आणि एम्पायर्स हे सगळे गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन सांबाळटले. त्याच तरी जो बॉल आसतलो आमचो लास्ट इयर बॉल आसलो टॉस बॉल, ह्या वर्साचो टॉस बॉल ह्या स्पर्धेक स्पेशली खेळटले आमी. आणि ज्यो मॅचीस जातल्यो त्यो इनिशियली आमी थरयल्या ती 5 ओव्हरीच्यो थरयल्या, बट कालांतरान वेळ पळोवन आमी 4 ओव्हरी किंवा 6 ओव्हरी आमी करतले. बाकीचो हांव सगळ्या कडेन मागता, स्पेशली जितले फोंडा वाठारांतले लोक आसा तेंच्यांनी मुजरत ह्या टुर्नामेंटाक येवन पळोवचो. अंत्रुज पत्रकार संघ आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन हाच्या संयुक्त विद्यमानान 21-22 तारखेक 21-22 मार्चाक टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट केल्ल्या. ही सर्त जी आसा ती सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर आणि नीम सरकारी अधिकारी तांकांय, आणि हातूंत सादारण 23 संघांनी वांटो घेतिल्लो आसा. दर वर्सा ह्या आमच्या स्पर्धेक जे टिम्स आसा त्यो वाडत आसा. हाजें कारण म्हळ्यार हातूंत जे कितें आमचे आतां बाब निलेश तांच्यांनी सांगलां की ऑर्गनायजेशन योग्य रितीन चलता आणि कोणाक कसलेच कटकटी नासतना बऱ्या तरेन हो टुर्नामेंट आसता. आणि अशा प्रकारचो हो टुर्नामेंट म्हणजे दिसता गोंयांत आनी खंय जायना. पयलीं आमीच आमच्या अंत्रुज पत्रकार संघान केल्लो आणि आता कांय वेळ केला, पण आमची जो पळय टुर्नामेंटाची एक गरज आसा ती वेगळ्या पद्दतीची आसा. आणि निलेश बाबा सारकिलो जो पळय आसा तो आमकां पूर्णपणे ह्या टुर्नामेंटाक सहकार्य करीत आसा. आणि हो जो आसा फोंडा तालुका आणि धारबांदोडा हे 2 तालुक्यातले जे सरकारी अधिकारी आसा ते हातूंत सहभागी जातात आणि आमकां सगळ्या कडल्यान बरें सहकार्य मेळटा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. फुडले 2 दीस राज्या खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट आसा. कांय सुवातींनी गडगड, वीज आणि वादळी वारे घोळपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. बिरेस्तारा ढगाळ मळब आणि गडगड घालत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळटली, पूण अचकीत येवपी पावसाक लागून येता त्या काळात तापमानात बरोच परिणाम जावपाचो आसा. भलायकेची खासा जतनाय घेवची, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. बिरेस्तारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. बिरेस्तारा येल्लो अलर्ट. पावसाची शक्यताय, ढगाळ मळब, गडगड घालत हलको पावस, वीज आणि वादळी वाऱ्याची शक्यताय, घोळटले उष्ण वारे, सांबाळची भलायकी. बिरेस्तारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट.
मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.